विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्यारा कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाचे स्वागत आणि नमस्कार. आजी हांव उलयचे घेतील विशय शिवरात्री संभ्रम. आता पर 18 तारीखेक शिवरात्री आयली, महाशिवरात्री. शिवरात्री म्हळ्यार सकाळाक गोतस ईश्वरालेक ओड दीस म्हणून. शिवरात्री म्हणटना एक जागरणेचे एक महत्व, मागीर उपवासाचे एक महत्व आणि जागरणे आणि उपवास मेन मात. तसले कडेन आमगेले सोमेश्वर म्हळ्यार आमगेले गांवांत सोमनाथेश्वर म्हणचे एक देवस्थान आसा. तशें देखून आमगेले गांवांक सोमेश्वर म्हणून नांव आयिल्लें. सोमेश्वर भारी एक चंद पुरातन देवस्थान आसा. त्यात जीर्णोद्धार करून येनो, शिलामय करून येनो आनीकय चंद केला. हांगा हांव राबचे उडपान तो आमगेले क्षेत्रपाल जावन गेनो चंद्रमौळेश्वर आसा, अनंतेश्वर आसा. थंय विविध संभ्रमारी नमनवार प्रोग्रामांनी दवरून सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी चलोवन भारी विजृंभणेरी चलता शिवरात्री कार्यक्रम. तांतूय अनंतेश्वराक वच्चाक लायन म्हळ्यार ते भोवशा शिवरात्री दीस भितर वचून भायर वच म्हळ्यार तेंचे एक व्हडली साहस म्हूण म्हाका दिसता. तशी चंद्रेश्वराक लायन आसता जाल्यार अनंतेश्वरा सुद्दां लायन पळयल्यार चंद्रेश्वराचे के उणे म्हूण दिसता म्हाका. मागीर ईश्वरी दोनी एकच नवे म्हूण केलो वळा कंडापटे हांगा लायन आसा म्हूण जाल्यार आमी चंद्रेश्वरा पांय पडूं नातल्यार दोनी कडेन वताची. मागीर हांगा कशी रात्री 10 गंट नंतर आमकां घरा लागीं आसा देखून रात्री 10 गंट नंतर की 1 गंट नंतर की आमी वचून येवन घेवन देवा पांय पडून घेवन अशें एक शिवरात्री वेळा क्रम आसा. हे शिवरात्री हे त्या दिसू जेवचे ते अलंकारू, ते जेवचे पुजा पुनस्कारू हे पुरा जनान भक्तीन येवन बसचे पुरा उलयतना मिगेले चेडूपणांतू आमगेले गांवांतू शिवरात्री वेळाक आमी कसं करता आशिल्लीं ती म्हण अशी उडगास करतना हांस येता, गंमत दिसता, खूश दिसता. आमगेले सोमनाथेश्वर देवस्थानांतू आतांच्या म्हणके त्या नमुने भायर दुखून हाडू, फूल हाडू, सकट अलंकार करचे क्रम ना आशिल्लो जाल्यार त्या दिसा म्हणटाक आतां करताची, आतां मस्त सकट अलंकारू हें त्या पुरा करताची. जाल्यार त्या दिसा म्हणटाक गांवच्यान पुराची तांगेले घरकडे जाल्यार पुरा फूल घालतून की व्हरून घेवन दिवन देवा दिवन घेवन खांब्या पुराची आजी आंब्या पानां तोरण हें खांबे करून घेवन असल पुरा चंदायरी एक नमुने ग्रामीण चंदाय. ते ग्रामीणांत एक सहज कसन एक आमकां उपलब्ध आसता की तेची वस्तान चंदायरी करून घेवन एक अलंकार करताची. ताजे मागीर देवस्थानांतू घरकडे जाल्यार फूल पुरा घालून घेवन रात्री महापूजा जातरी एक व्हड एक पूज आसता. ते जाल्यार मागीर उपास काडलेल्यान पुराची एक अर्घ्य दिवन घेवन पूजे जाल्यार मागीर रात्री घरा येवचें मागीर कसं की एक फलार करून घेवन न्हिदोवचें. त्या दिसू उपास आसता. सामान्य जावन सगळे गांवची त्या दिसू उपासाची एक दीक्ष घेताची. उपास म्हळ्यार आमगेले उपास न्हू कसं खरकट खायन अशी करची उपास. तशी आमी मात्र न्ही पुरा जातीची थंय तशी उपास करून घेवन माथ्यार न्हावन त्या दिसू एक भजनांनी करून तांगेले घरकडे शिवालेक भजन करून घेवन मागीर देवस्थाना वचून घेवन देवाल पुजे भितर आमी समीत भागी जावन कडेक आमी अर्घ्य सकट दिवचे. पुरा जनान वट्टू ते एक चंदाय संभ्रम. तांतू हांव तूं ती जाती ही जाती म्हूण कांय ना. सगळे गांवांक तो देव देखून पुरा जनान वचून तांतू भागी जावचेंची. मागीर आमकां घरकडे तरी आमकां केलो वेळार रात्री न्हिदल तेन्ना भयंकर तशिल्लें. कसलें म्हळ्यार हें चेडूवान आनी सकट रस्त्यार वताना रात्री केलो जनान माडा फातर घालच्यो बडा 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 शब्द येता नळ्या माड नवे. आमकां न्हिदल कडेन जोर भय. थंय येवन नळ फुटून आंगार पडटा की असल पुरा भय. ते कसं खातीर तांणी उडयता ती म्हणची आमकां गोतना जाल्यार ते रात्री फाल्ली फातर उडोवच्यो. आनी आमकां आदमान म्हणचे नुतरा बजगा भूत की आनी कसं नुत बैसा ती हे पुरा आमगेले चेडूपणा चेडूवाल पोखरी चेडूवाल काम ते पुरा म्हूण म्हणचे. मागीर आमगेले थंय एक गॅरेज आशिल्लें लागींची. त्या गॅरेजा देखून हनुमान गॅरेज आशिल्लें. थंय आशिल्लें पोरणे टायर पुरा हाड घेवन रस्त्यार सलान दवरचे. पुण्यान फूड आमी सान आसतना आतांचे इतले वेहिकल भोंवना आशिल्ले रात्रीचे लिमिटेड एक
लेकान म्हणी येता तशी व्हेकल भोंवता आशिल्ली ना जाल्यार हे टायरांनी आड दवरल्यार आड्डोळ पडची विल्यावारी दवरशे. मागीर आमगेल घरा भायर कसं पळोवचें सकाळ उठान पळयतना रस्त्या बगलेन आशिल्ले फातर पुरा घरा भायर सकट सलान दवर सोडचे. घरा बागील काण पळयतना येद्रा पुरा फातरां राशी. इतलें मात्र इतल्या भितर प्रती एकल्याक इतल्या भितर वाळी आनी पपशपळ आनी तेंडलें घोसाळें हें पुरो वयताची. तें दुखून रात्री आमी ते शिवरात्री दीस बागील घालून न्हिदले म्हण जाल्यार सकाळ उठयतना घोसाळें हें तेंडलें ना, पपशपळय ना, वाळी ना. आमगेलो आनम आतां ज्योसो आशिल्लो एक चूर इतल्या शिब्द जाल्यार पुरो कोण तें म्हणून घेवन बॉम्ब मारून घेवन गलाट करून घेवन वता आशिल्ली आनमा. जाल्यार तांकां एक ओडी इडवय आमगेलो आनमा. आनी केलो जनान राखूड न्ही सकट भायर राशी घालून दवर नासता आशिल्ली ती. तांगेल घरा भायर बघ राखूड असो सकट भायर राशी घालून दवरलो म्हण जाल्यार रात्री पालजे भितर सुमार राखूड ना, शेणी ना सकाळ उठका जाल्यार. म्हळ्यार एक नमुने गंमत कितें किटल दिवचें कितें कसं म्हण म्हाका गोतना. हांव लेगचें शिवरात्री एक जागरण कोरता म्हणचे एक क्रम आसा. आनी जागरण करतना देवाल नामस्मरण करचे बदला असल सकट लुटी करून घेवन आनी सकाळ ते जागरण करचें तें मात्र न्ही आमकां समीत न्हीदपण अशी. इत्या म्हळ्यार आतां न्ही येता की आतां तें काडटा की आतां हें काडटा की म्हूण हें येचें न्ही आमी न्हिदता देखून आमकां एक नमुने जागरणाची देवाल नांव स्मरण आमी काडटा आशिल्ली ती भितर आशिल्ली. देवा हे चेडूआ एक लायक बुद्धी दी देवा म्हण म्हगेलो आनामान अम्मान सांगता सुचे. आनी आमी पुरा रात्र पळय जागरण करचें आशिल्लें. हें जागरण एक संदर्भोचित जावंक न्हू ते जागरण म्हणका शिवाय नाजाल्यार उपयुक्त जागरण कांय न्ही दुस्पित्त केद्रूच्या मात्र ती जागरण अशी मात्र लागीं घर कडच्यान पुरो सकाळ उठान म्हणचें कसं न्ही आमगेली एक अट्टी शेणी कोण दवरलेलें आशिल्ली थंय. शेणी ना चार बोर राखूड थंय भायर दवरलेलें तें वेयना. तेंडलें म्हणटा पळय सगळो खाली. वाळी एक आज रामदाय करया म्हळ्यार वाळी मेळेच ना. त्या नमुने खाली कोण दवरला म्हणून आमकां गोत आशिल्लें तांणी कोण काण व्हेल्ला म्हूण घेवन आमी पुदोय सुरवेका आमी आलोचना करून नासता आशिल्ली ती. चड जावन तेंडलें म्हणटा वाळीचे सकट आमी 2 दिसां फुडें काडूं सुरू करता ती कोण व्हरची नाका म्हूण. जाल्यार पक्कने विसोन तरी व्हरलें म्हण जाल्यार ते चेडू आनी तें कळची म्हणल्याक अशी आसतना कोण म्हूण गोत आसल्यार बिश्टाची आनी वचनाची. इत्या म्हळ्यार चेडूपणां पुरा जनान करचींची म्हणून पात्तर मारतना खंय पुणी नळ बेतून वता की म्हळ्यार एक भैयांक खंय पुणी बॉम्ब मारची सोडल्यार नाजाल्यार कसं न्ही तसल कसले गलाट जायना. पकडे केलो पण ताका भायर दवरल्यार बालदी की कोळसी की असल सकट ना जाल्यार मात्र सकाळची की गलाट पडटा आशिल्लो. इत्या म्हळ्यार त्या वेळार प्लास्टिकाचे एल्युमिनियमाचे पुरा कोळसी नाशिल्लेची तांब्याचे की पितलीचे कोळसे ते ना जाल्यार लोखंडाचे बालदी ना जाल्यार चिके व्हड नश्टची म्हूण घेवन सकाळ उठयतलो कोण ते वेल्लेले म्हूण बॉम्ब मारता आशिल्ली ती. केलो वेळाक अशी कुशालें वेल्लेलें मनशां हेरदूस रात्री हाण दवरलेलें येस जाल्यार चड जावन घेवन असल पुरा कितापती मस्त जन करता आशिल्ली ती. आमगेलो अम्मान आमकां घरकड भजन जालें बेगिरी शिवरात्रीची काणी चंद करून घेवन सांगची आशिल्ली. आमगेलो अम्मान काणी सांगची म्हळ्यार कसं न्ही सिनेमा पळयल्या म्हणके आमगेले दोळ्या आदराक शिवरात्रीची ते काणी येवका तितले चंद करून घेवन आमगेलो अम्मान सांगची आशिल्लें. अम्माक तें एक सांगची कळलें इतलें चंद जावन आयिल्लें म्हळ्यार भोवशा तांची एक थोडे अंश पुणी मिगेल हांगा आयिल्ल्या निमित्त म्हाका आज संध्यारा कार्यक्रमांतू तुमगेले एद्राक मिगेल इतलें उडगासा पटली मेकळून दवरचें जाता आसा म्हूण मिगेल भावने. तशी मिगेल अम्मान एक दीस शिवरात्री काणी सांगली. एक बेडान रात्री बेटे गेलेले तेन्ना ताका कसने मेळ्ळी दीस सगळे कसने मेळ्ळी पोट्टा खावच्याक कांय ना आशिल्लें. रुखावेर बसलो रात्री पुणी कसने मेळटा की म्हूण पळोवच्याक रुखावेर बसलो. रात्र फाल्ली कसने मेळटा की त्या म्हळ्यार घरकड वचका चेडूआ खावोका कसने ना आमी गेले गी म्हूण सांगून घरा वचच्या बेजार जावन तो रुखार बसलो. रुखार बसून प्राणी खंयचे मेळटा की बेटे म्हूण राखता 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 कसं करचें म्हूण कळनाशी रात्र फाल्ली न्हीद वेळ काडची खातीर ते बशिल्ले रुखाचे पान एक काण सकयल उडयत बसलो वेळ काडचे खातीर. जाल्यार ताका सकाळ ते 1 वरेन कसने बेट मेळ्ळी. जाल्यार सकाळीं ताणें देंवन सकयल येताना देवाल साक्षात्कार जाल्ले. इत्या म्हळ्यार ताणें बशिल्ले बिल्वा रूख त्या रुखा पान ताणें खाण सकयल घालतना थंय एक शिवलिंग आशिल्लें.
गोतनाशी ताणी इतलें काम कोरगे न्हू ताका देवालो आशिर्वाद साक्षात्कार मेळ्ळे तागेलें दुर्बळपण पुरा दूर गेल्लें ते देखून गोतसून उपवास कोरगे न्हू देवाल प्रार्थना केल्यार आमकां खंयची नमुने फल मेळच्या पुरो म्हूण म्हगेल्या अम्मान एक आमकां मन जट्ट जेवता तशी एक काणी सांगलें. कसं करतना मनस्वी कोरका मन दवर कोरका मन नाशी समीत केन्ना ताजी फल मेळटा की मनस्वी जावन घेवन आमी श्रद्धेन केलें म्हण जाल्यार ताजी फल 100 वांट्यान चड मेळटा म्हणून सांगलें. तेन्ना हांव काय एक 3-4 क्लास कितकी आम्हाला ही काण आयकून हेरदोसू हांव म्हणलें आमा भाय शिवरात्र न्हय हांव निराहार उपास करता मा म्हणून. नुता बस तुगी कशी निराहार उपास करता काय चेडूपणाचे नुता बैस निराहारांनी कोरगेन बसको म्हणना तूं देवा लागी देवा म्हूण प्रार्थना कोरगे न्हू श्रद्धेन 2 भजन सांगून आमी कसां केला की तें खाल्या पुरो म्हणलें आम्मा. ना आम्मा म्हाका हे पण ताका निराहार उपास करका उद्दातय पिनशी उपास करका म्हण म्हणलें. आम्मा म्हणलेली पळय जायना सुलभ न्हय तें तूं कूड घासस नवे आमगेले घर कडेन रमजानाची येता आशिल्ली ती अन्नाल गुर्ताची आमी तेन्ना कशें बाकी तांगेले उठता येयलें खाण न्ही दवरतना तांणी पाप भायर वचून रपता आशिल्ली ती त्या म्हळ्यार तांकां तें पळयता तोंडा उद्दा उश्ट येता विंगड जनान खाताना उश्ट येता आमी ते उश्टे हाड घेवन लाळ गिलची वरेन आमकां पाप म्हूण सांगून घेवन तांगेले तांणी पिवन जेवते तांणी भायर रपता आशिल्ली ती तूं कूड घासस नवे अन्नाल कंपनीच्यान पळय येताना तशें आसतना तुका तें करून 7 दीस म्हणल्याक लावे तांणी एक म्हयनो हांव म्हणलें आम्मा तांणी 1 म्हयनो उद्दा पिन अशी तांणी करता ती म्हण जाल्यार म्हाका आज 1 दिसा जायच नावे आम्मा म्हण निमगेलें म्हाका केलो ताची काय हट न्ही चड तेन्ना आमी गेला आम्मा म्हणलेली कसन जाय जाल्यार कर तुगेलें मन आयल कर आमी सांगलें काय आयकत तूं म्हणलेली म्हगेलें आना म्हणलेली न्हू तर राब गो 1 दीस करून पळोव आज करूं कितलें जाता की तितलें पळोव ती अनेक वेळा मुखार सून तिगे मुखावेल जिवनांत कसं पुढे तसो संदर्भ येयल्यार कोरका पडला आवश्यकता येयल्यार तिका आज केलेलो अनुभव ते उडगास येवन कसं कोरका कसं करून जेवण उडगास येतलो तिका मनस न्हू तिका कोरो आमी आड येवची नाका तिगेले मनाक म्हण म्हणलेली अनमा आमगेलो अनमा मस्त एक नमुने भारी एक कसं म्हणटात ताका विचारवंत बायल मनीशी म्हगेलो अनमान म्हळ्यार मागीर म्हगेलो आम्माल 2 उत्तर ना ओके येस कसन म्हळ्यार एग्रीड आम्मा तसं निमित्त आम्माने हा जायत गो कसं पळोवन करी म्हणून मोगार न्ही बिश्टानुची सांगलें गे हांव सकाळी उठयली नाल्ली उद्दाक थंय पिनी सकाळ जाल्लें दनपार जाल्लें सकट जाल्लें उद्दातय पिनी आतां जायना आशिल्लें डायबिटीस तेंपरा आसतना तेन्ना चेडूपण 3-4 क्लास म्हणटस हांव सकाळ देखून आम्मा म्हणलेली दनपार म्हणटाना जावे थंय चिल्ली मन केलें कसलें करत न्हय वाई म्हणलेली म्हगेलें आम्मा आना मालेंगी हांव म्हणलेली कसं जाल्लें पळय आमी तिका करी म्हणलें निमित्त तिगेल्या आंगा भितर एक धैर्य एक शक्ती येयली पळय असो कोरो चेडूं जालें इज जालें तिका मन आसता कोरो म्हणलें म्हगेलें आनम इतलें म्हणटाना सांजवाळा एक 5-5:30 म्हणटाना आम्मा म्हणलेली पळय गो रात्रीक उपकरीक आमगेले तेंडले वालीतूल तेंडले घेवन यो ना जाल्यार पायसकाण भितर कोणपणी व्हरताची वचून तेंडली घेवन घेवन यो पुराची काण घेवन म्हणलेली जायत म्हळें आमी रात्री हांव वचून सांजवाळ वचून तेंडली काडटा आशिल्ली घरकडे जाल्ले वाली तेंडली ते तरणे इत्या म्हळ्यार तातावळ आमी काडटा देखून तरणे तेंडले ताजी पान मरेन आमगेलो आम्मा मुद्दनी करता आशिल्ली तशें देखून तरणी पान तरणे तेंडले हांव तेंडली काडटा एक तेंडली काण तोंडां घालें मना वचचें न्ही खाल्लें 2 तेंडली काण तोंडां घालें सान तेंडलें काणगेन कुरकुर खाल्लें 3 तेंडली काण तोंडां घालतना म्हाका मना गेलें हे देवा आज हांव उपासू निराहार उपासू सकाळ देखून उपास आशिल्ली आतां हांव तेंडली खाली मो भूक जेवण खाल्लेलें न्ही एक नमुने आमीश ते पळयतना एक नमुने आळशी जेवण खाल्लेलें गोत्तसून खाल्लेलें न्ही गोतनाशी खाल्लेलें जाल्यार म्हगेलो उपास हांव अनावश्यक भंग केलो मो हे देवा कसली चुकी केल्ली हांवें म्हूण सांगून तेंडले घेवन रडता घरा भितर येयली रडता घरा भितर येताना आम्मानी आनम ते बैसून फूल घाती तशिल्लींची तांणी म्हाका पळोवन भिवन गेलींची कसं जालें गो चेडा कसं जालें कसं नाही चाबली वे कसं जालें तेंडल्या वाली मुळा कसं नाही चाबली वे तुका पडली वे कसं जालें म्हण आनमालांनी आम्माल गायसूंक जालो हांव रडता सांगलें सकाळ देखून हांव उपास कोरून घेवन
एक उद्दां थंय पीन अशी हांव आशिल्ल्याक आतां तुमी म्हाका तेंडल्या वालेले पेटयतना म्हाका कसो जालें म्हणून गत ना, हांव 2 तेंडले चुकून खावन सोडले, चाबून खाल्ले, गिळ्ळे हांव म्हणटाना आम म्हणलेली कांय वडना, आतां तूं जेवका म्हणून केलेले वे, गोतनशी केलेले न्हवे, गोतनशी केलेले पळय ताका, ताणें गोतनशी ताणें देवाल वयर बिल्वपत्र घालेलें जाल्यार ताका फल मेळ्ळा. त्या देखून तूं सकाळ देखून उपास दवरून चेडा आत्तां 2 तेंडले खाली सदन कसनय जायना. झाडा वयल्यान तें शिजयना तिले तेंडले, शिजयला हांवें तें, कांय करनी अशी कळ्ळा आनी खाल्ला तुवें. त्या देखून तांकां कसनय दोश ना. 2 तेंडले खाल्ले निमित्त तूं न्हू तर बैस, कांय जायना. इतले वेळ तूं उपास केला पळय त्या देवा पावता म्हण म्हगेल्या आम्मान कितलें समाधान सांगल्या रिची. म्हाका समाधान ना. तेन्ना म्हगेल्या हाना म्हणलेली कांय भिवू नाका चेडा, देवाल श्रद्धेन तूं कसन केल्ला पळय तें खंडीत जावन देवा पावता, खंडीत जावन देवा पावता. 1-2 तेंडले खाल्ले म्हणल्यार तुगेल्या आम्मान म्हळ्यार म्हणके शिजयलेले तेंडले वे ते हरवें तेंडले. रामनान तो पळय ऋषी मुनी समीत देवाले हें करता तपस करतना रामनान तुला पुराची फल आनी काण खाता आशिल्ली ती, कंदमुलांनी खाता आशिल्ली ती, कसकसलकी जिवाच्या आंगोसाची पानां खाता आशिल्ली ती, तांगेल्या पशी ओडवे तुवा 2 तेंडले खाले कसं जालें, कांय वडना म्हणलेली म्हगेल्या अनामाय. कित्याक म्हळ्यार ती मस्त मॉडर्न थिंकींग तिगेलें, आयच्या जमानाक सक्त जावन आलोचन करतली मनीस ती. जाल्यार तिगेले 1-2 समाधान उतर जाल्यार म्हगेले ग्रँडी रब्बानी म्हाका भारी निराश जाल्ली. म्हाका जात्त आशिल्लें पाय सकाळ तें म्हाका उपास बसचे जात्त आशिल्लें. अनमान म्हणलेलें आयचे दीस 12 गंट नंतर काही जत्ता, 12 गंट नंतर देवस्थाना दुखून येतं तूं कसं नाही खावे येतं म्हणून. ते इतले वेळ बशिल्ले म्हाका 12 गंट ते बसचे जात्त आशिल्लें, अशें कसले केल्लें हांवें म्हणून न्हू. म्हगेलें दुख्ख पळोवन आम्मा करकर जालें. आम्मा म्हणलेली पळय चेडा हांग यो, हांव तुगेलें आम्मा, हांव तुका एक उतर सांगता. कसं म्हळ्यार खंयचेय पापाक, खंयचेय चुकीक, खंयचेय एक चुकामुकीक परिहार म्हणजे खंडीत आसा. प्रत्येकाका एक परिहार आसा. कशी आमी एक शांतीकी आनेकी कोरगे न्हू आमगेले एक ग्राचारा परिहार करता पळय, तशी तूं एक गोतनाशी परामर्शेर केलेले चुकीक खंडीत जावन न्हू परिहार आसा. तूं आतां एक काम करी, आतांचें नांव न्यो पुटळ कोरगे न्हू, नांव न्यो न्हू, एक पुटळ ड्रेस घाली आनी देवा कुडा बैस आनी 100 वयर 8 पंथाक ओम नम शिवाय जप करी. 100 वयर 8 पंथा जप करून तरी तुगेलें मन शांत जाता. ताजे मागीर तूं केलेले चुकी तुगेले ती धुवन वता आनी तुगेले हे व्रताक कसले तोंदरे जायना म्हणलेली म्हगेल्या आम्मान. म्हगेल्या मना समाधान एक सांगून अशें पुरो जाल्यार ते दुख्खान हांव बशी बदलाक तितले वेळ पुणें देवा लागीं म्हगेलें मन वच्चें न्हू. हांव केलेलें चूक जाली देवा माफ करून दी देवा म्हणून सांगचें ना म्हणचें एक संस्कार म्हगेल्या आम्मान आमकां शिकयले. केल्या वेळाक गोत्त आसा न्हू गोतनाशी आमगेले निमित्त चूक जाता. त्या वेळार आमगेली चूक जाल्ली म्हूण आमी मना लेखून देवाला निवेदन केलें म्हण जाल्यार आनेक वेळा हांव तें करना म्हणचेक आमी दाखोवन दिल्यार एके आमगेले निमित्त कोणा चूक जाल्या की त्या मनशा लागीं सांगून म्हाका माफ कराची, गोत्तसून की गोतनाशी की म्हगेले निमित्त ही चूक जाल्ल्या, ही चूक जायनाशी आनी मुखार हांव पळोवन घेता म्हूण सांगल्यार ताज्या पशी व्हड सदगती, ताज्या पशी व्हड देवाल अनुग्रह खंयचेय ना. तशें देखून आमी आमगेले भितर आशिल्ले आमगेले आकांक्षेचे ताजे वयर आमी उपवास करून न्हू आमगेले मनांत आमी ते आमगेले आशे आमीश ताका एक दिसा म्हणटाक पुणी आमी उपवास दवरून न्हू आमगेलें मन आमगेलें शुद्ध दवरून न्हू. कशें आमी देह शुद्ध दवरता की तशी मनय शुद्ध दवरून आमी देवा लागीं उपवास म्हळ्यार देवा लागीं एक दिसा म्हणटा पुणी एक वास करून न्हू आमगेलें मन शुद्ध करून घेतल्यार खंडीत जावन देवाल अनुग्रह प्राप्ती जाता म्हण लेखून सगळ्यांकय सांगपाची. हांव कांय हें पुरो सांगचें तितलें व्हड मनीस न्हय जाल्यार मना शुद्धी पशी व्हड, देहा शुद्धी न्हय, मना पश्चातापा पशी व्हड, खंयचेय मना स्नान न्हय म्हूण सांगून आमगेलें मना शुद्धी मुख्य आमी प्रामुख्य दिवया आनी मन शुद्ध दवरया, सगळ्यांकय प्रीत करया, सगळ्या लोट्टू प्रामाणीक जावन प्रितीन आसया म्हूण सांगपाची. म्हगेलें हें 2 उतरां म्हगेले चेडूपणाचे अनुभव तुमगेले एद्राक वांटून घेवच्याक
इच पावता. सगळ्यांकय नमस्कार. सगळ्यांकय देव बरें करो.